ते रिपेरा खातीर बंद आसा. नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयच्यान 15 दिसां खातीर ओल्ड मांडवी ब्रिज जे आसा ते रिपेरा खातीर बंद आसा. त्या खातीर जो न्यू ब्रिज आहा मांडवी, तो पॅरलल ब्रिज, तेजेर ट्राफीक आसतले. कित्याक म्हणजे पयलीं 2 ब्रिज आसतले जाल्यार दोनी ट्राफीक डिवायड जाताले. आतां एका सायडीक मेन पीक टायमार सकाळच्या आनी सांजच्या टायमार त्या सायडीक ट्राफीक आसता. सो हे जे ओल्ड मांडवी ब्रिज आहा थंयसर जे लेबर तार जे आसा ते पयलीं एक लेयर तेजो काडटा. ते लेयर काडल्या उपरांत परतून तेजेर मागीर फ्रेश तार येतलो, हॉट मिक्सिंग. सो तुमी पळोवंक शकता हांगसर JCB लावन ते सगळे थंयसर डिगींग चालू आहा. म्हणजे ते तार जे लेवल वाडल्या ते सगळे डिगींग करून ते काडटा. तेज्या वयल्यान त्या सायडीच्यान ट्राफीक बॅरिगेड लावन बंद केल्ले आसा. दोनी सायडीच्यान बॅरिगेड लावन बंद केल्या. तशेंच सकयल्यान थोडे लेबर्स काम करता, जे सकयल नेट लावन स्ट्रॉंग नेट घालून थंयसरल्यान ते हे करतात. म्हणजे जे क्रॅक्स आसा ते फिलअप करप, बारीक बारीक रिपेर काम. आनी जे मेजर जे ताराचें काम आसा, ह्या सायडीक तुमी पळोवंक शकता की JCB लावन तितून एकदां हे लावन तेंच्यांनी ते वयले एक लेयर जो आहा तार जे मोठे जाल्ले आसा, कित्याक आनीक हेजे वयर फ्रेश तार घालून जाल्यार आनीक ते लेवल वाडटले म्हणून ते पयलींचे जे तार आसा ते तार काडटात आनी मागीर तेजे उपरांत हॉट मिक्स न्यू आनी एक येतले. सो आयच्यान हें काम चालू जाला. 15 दिसां खातीर हें काम आसतलें आनी त्या खातीर 15 दिसां खातीर हो ओल्ड मांडवी ब्रिज बंद आसतलो. सगळे ट्राफीक जे मूव जातले ते न्यू मांडवी जे ब्रिज आहा पॅरलल, तेजे वयल्यान सगळे ट्राफीक मूव जातले. हो जो फुडलो मशीन तुमी जे पळयता, तो मशीन जे आहा ते लेयर जे हॉट मिक्साचे जे ताराचे जो लेयर आसता तो खंयच्या रितीन थंयसरल्यान एका लेवलीन ते सगळे तार काडटा, कट करता आनी दुसऱ्या एंडार ते ट्रकान हांगसरल्यान जे काडटा तार ते सगळे थंयसर ऑटोमॅटीक थंयसर पडटात ट्रकान.
ज्या रितीन ते सारको कट करता लेयर सारको एका हितून आणि दुसऱ्या एंडार ते सारखं दुसऱ्यान जे काडटा ते सारखे दुसरे एंडार ते सारखे ट्रकार ऑटोमॅटीक पडटा. अशें करून सगळे तार ते एका लेवलीन तार काडल्या उपरांतूच नवीन तार हॉट मिक्स ते घालतले. ओल्ड मांडवी ब्रिजाचें काम जेन्ना मेरेन सोंपना, जेन्ना मेरेन हे न्यू तार घालून हॉट मिक्सिंग घालून रोड रेडी जायना तेन्ना मेरेन ते एकूच ब्रिजार ट्राफीक मुवमेंट आसतले. त्या खातीर जे हो ब्रिज यूज करता, रोड यूज करता, जे सगळे कम्युटर्स आहा, 2 व्हिलर आसूं नी, 4 व्हिलर आसूं किंवा 6 व्हिलर आसूं नी, सगळ्यांनी ट्राफीक नियम पाळचे, आपले लेन फॉलो करचे, आपले लेन सोडून दुसऱ्या लेनी येवंक जायना. कित्याक म्हणजे थंयसरूच ते परतून ट्राफीक जाम जाता, मागीर कंजेशन जाता. सो हे सगळे ट्राफीक जावपाक जायना, कोणाक त्रास जावपाक जायना म्हटल्यार आमी जे स्वताचे यूज करतात, रोड यूज करतात, त्यांनी ट्राफीक नियम पाळपाची गरज आहा. आपले लेन फॉलो करपाची गरज आहा, दुसऱ्या लेनान वचपाची गरज ना. कित्याक म्हणजे थंयसर एकदां दुसऱ्या लेनीन गेले जाल्यार थंयसर ट्राफीक कंजेशन जातलें आनी मागीर सगळ्यांक डिफिकल्टीज फेस करचे पडटले. हे खाशेले रिपोर्ट कौशल पालेकरा बरोबर हांव हनुमंत नेरूर. तुम्ही पळयतात GNH.